Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. तुमचे बर्थडे जाता, खंयच्यो पार्ट्यो जाता, तेन्ना तुमच्या बर्थडे आनी पार्टीज ह्या फूड बँका बरोबर सेलिब्रेट करचे. फोंड्याक कोणूच गोरगरीब मनीस उपाशी न्हिदचो न्ही म्हणून मगो पक्षा तर्फे हो इनिशिएटीव आमी चालू केल्लो आसा. केन्नाय चड जेवण उरता, केन्नाय आमी जेवण खूब वेस्ट करता, ते वेस्ट करू नये. आमकां फोन करा. जशें आज जोझफ आमचे मिलिनो हॉटेलाचे ओनर जुजू म्हणटात ताका, ताणें आज सकाळी 7:45 की 8:45 आयले आनी जेवणाची पॅकेटां दिली आनी ताणें डिक्लेअर केलें की आपूण डेली 10 पॅकेटां गरिबांक जेवण धाडटलो. त्या गरिबां पर्यंत पावपाचें उतर आमचो एक भुरगो दनपारां आनी एक भुरगो सांजचो गोरगरिबांक पळोवन तांकां व्हरून हें जेवण दितलो की जंय काय खंयचो गरीब जमनीर न्हिदून उरचो ना उपाशी पोटार. एक बरी योजना अबकेतन आणि त्याच्या कार्यकर्त्यांनी तयार केली आणि ही योजना इतली बरी की जो मनीस भुकेलो उरता ताका सगळ्यांनी हातभार लावपाचो आणि ताका जेवण दिवपाचें. आता हें जेवण दिसाक 2 फावटी दिवचें पडटा हेंय आमकां खबर आसा आणि त्या खातीर तसो इनिशिएटीव आमच्या हांगा युवा वर्गान घेतिल्लो आसा. लायट गव्हर्मेंटान घालपाची, लायट ही आमी दिवप न्हय गव्हर्मेंटा कडेन पयशे ना. बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी करपाक तांचे कडेन पयशे आसता, रस्ते करपाक पयशे ना. काल पुणेचो आमदार उलयलो चुकून तो सिवरेजीचेर उलयलो उलो, पूण खरे रस्ते वायट आसा हें आमकांय खबर आसा. पूण रस्ते सिवरेजीक लागून पिड्ड्यार जावना. रस्ते पिड्ड्यार जाल्यार ताका गेली 15 वर्सां डांबर घालिना, खड्डे पडत आसा आनी हांचे कडेन पयशे ना. ऑर्डरी दिल्या, म्हज्या वेळार हांवें ऑर्डरी दिल्या पुणेच्या रस्त्याच्यो, त्यो सुद्दां इनकम्प्लीट आसा. फॉर एग्जाम्पल मुळे जें काम करता ताका जवळ जवळ आज 10 वर्सां जालीं. ही कुड नॉट कंप्लीट द वर्क. The Diamond Festival that is going on right now, and whoever buys anything in the store will get a gift in return. The gift will be compared to the size of the product that you're buying. The price of the product that you're buying will be compared to the gift, and if you're buying a big ornament, you'll be getting a big gift. The jewelry that I'm selling is 91.6 hallmark jewelry, and it's 22 karat jewelry, so it's extremely pure. It's extremely like wherever you go, it is a standardized purity of jewelry, and for exchanges also you will get the right amount of exchange. There will be no cutting of any sorts. महाराष्ट्रासह गोवा आणि इतर राज्यांमध्ये हे 14वं का 15वं शोरूम आहे आणि अतिशय चांगल्या पद्धतीमध्ये लोकांच्या विश्वासार्हता संपादित केलेलं अशा ह्या कुटुंब आणि परिवाराचं हे ज्वेलरी शॉप आहे. आणि मला असं वाटतं की एक सर्वसामान्य माणूस, मिडल क्लास किंवा लोअर मिडल क्लास, एक आत्मविश्वासाने आणि विश्वासाने ह्या ज्वेलर शॉपमध्ये नेहमी येतात.